ह्या घटनेचो तीव्र निषेध करता आणि जे त्यांची फॅमिली आसा त्या फॅमिलीच्या लोकांक आमी तांचे बरोबर आसा अशें सांगून सोदता. जे लोक आसा थंय थोडे इंजर्ड जाल्ले लोक आसा ते बेगींतल्या बेगीन बरे जावचे अशें देवा कडेन मागता. म्हाका दिसता हो जो हल्लो जालो आसा तो हल्लो एक जाग्याचेर जाल्लो पूण आमच्या राष्ट्राच्या सोलाचेर जाल्लो आसा. ताणें आमचें थेट आमकां आव्हान दिल्लें आसा आनी ह्या आव्हानाक आमी केन्ना बळी पडचे ना. तांकां दिसता आमी असले अटॅक केले म्हण आमी भितले, पूण म्हाका दिसता आमी भारतीय म्हूण हांगा सगळे एक जाल्ले आसा. हांगसर जात पात कांयच ना, आमी सगळे भारतीय म्हूण एक जाल्ले आसा आनी तांकां आतां खरें जबाब दिवपाची पाळी आयिल्ली आसा. आनी हालींच आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीन जो बिहाराक ताचें भाशण जालें त्या भाशणा भितर वर्ल्डाक एक मेसेज दिल्ली आसा की आमी प्रत्येकाक आयडेंटिफाय करून टॅररिस्टांकच न्ही पूण तांकां जे तांचे प्लॅनिंग करता तांचे फाटल्यान जे कोण आसा तांकां आयडेंटिफाय करून एक एकट्याक ह्या तुज्यान काबार करतले. पयर जी घटना घडली ती ओगीच अशी घडली ना. इट इज अ स्ट्रॅटेजी. हो विचार जो आसा जो देशान आमचे सांबाळ्ळा त्या विचाराक खंडीत करपाचो हो प्रयत्न. म्हणजे आमी सगळे एका बरोबरीन रावपाक शकतात हो जो विचार आसा ह्या विचारांचेर हो मारो आसा. आनी ही एक स्ट्रॅटेजी आसा ही आतांच न्ही, 1947 धरून पाकिस्तान हेंच करीत आयिल्लो आसा की ह्या देशाक कसो खंडीत करप आनी तो खंडीत करतना धर्माच्या आदाराचेर कसो करप, हिंदू मुसलमानां भितर फूट कशी घालप. ही स्ट्रॅटेजी घेवन पाकिस्तान 1947 धरून आज पर्यंत 22 एप्रिलाक जे घडलां तो एक स्ट्रॅटेजीचो भाग आसा. आमी ह्या सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय की हो देश पाकिस्तानान कितले जरी प्रयत्न केले तो कदापि खंडीत 5000 वर्सांची परंपरा आसा ह्या देशाक, ह्या संस्कृतीक ती खंडीत जावपाची ना. पाकिस्तान रसातळाक गेला आनी तो काळाच्या ओगां भितर नामशेष जातलो ही काळ्या दगडावयली पांढरी रेग आसा. आमी पळयता की फाटले 8 दीस पयलीं एक भयानक अशें कृत्य आमकां दिश्टी पडलें. पहलगाम हे काश्मीराच्या आमच्या राज्यांत एक 28 जाणां आमचे इनोसंट इंडियन मारले गेले. आनी इनोसंट इंडियन कित्याक मारले गेले? एक दहशतवादी एक हल्लो आयज पहलगाम गांवांत जालो. तर आमी पळयता की एक भयानक व्हिडिओतल्यान आमकां दृश्य दिसता. दृश्य अशें दिसता की खंय तरी आमचो 10 वर्साचो एक भुरगो आपल्या बापायक पळयता समोर मारता गेलो तो आनी तो कांयच करूंक शकना. तसोच एक कमांडंट फाटले 7 दीस पयलीं लग्न जालो तेची बायल ताका पळयता की आपलो घोव आपल्या फुडें मरता. हे कित्याक लागून? तर एक असो एक कृत्य जावन वयता की इनोसंट आमच्या देशान म्हणटकीर इनोसंट इंडियन मारले गेले. तर आमी पळयता की 2019 पुलवामा अटॅक जालो, 2016 युनी असो भयानक हल्लो केलो. एक दहशतवादाचेर कार्य जाता आनी हे कार्य जाता आसतना खंय तरी आमी आयज संघटीत आनी संघटीत आसतना आमी सगळे हांगासर संघटीत एक कणान हांगासर उबे आसा. आयज खंय तरी आमी सगळ्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय की ते 28 जाण मेल्यात त्यांचे बरोबर त्यांच्या फॅमिली बरोबर आमी आसा. जो आज आमी कॅन्डल लायट मार्च काढल्या इट इज इन सिंपथी ऑफ ऑल द पीपल जे आज आमचे देशाचे नागरीक आशिल्ले ते अटॅकान टेररिझम अटॅकान मेले तेंचे खातीर. आनी जशें आमच्या मनोज बाबा सांगले ते भशेन की आमी सगळे एक हा प्रायम मिनिस्टराच्या वांगडा आसा आनी देशाचे सगळे नागरीक रावता की जे गुन्हेगार आसा तांकां खंय तरी काबार करून जे लोकांचे हत्याय जालो त्यांचे खंय तरी न्याय जावपाक. आज पळयता ते लिस्ट आमी 28 जाणांचे आख्खे देशांतले एक एकटो कोण तरी खंय तरी एक तरी पुनाचो, एक आंध्राचो, एक तमिळनाडूचो अशें करून सगळे देशाचे लोक जे काश्मीर आमच्या भागान आहा देशाच्या भागान आसा थंय जर आमकां वचोंक मेळना आनी अशें जर टेररिझम अटॅक करता जाल्यार एक टेररिझमाक काबार करपाक आनी टेररिस्ट जे आसा तेंचे काबार करपाक म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टर ऑलरेडी एक नारो दिल्लो आसा. आनी म्हाका 100% एक कॉन्फिडन्स आसा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे करतलो ते सगळे हे लोक कुचण्यावयले लोक देशाचे लोक गोंयचे लोक तेजे वांगडा आसतले. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम.